आयचे मीस रेमेदियन आल्मेदाच्या तिसऱ्या वर्साचे उगडास त्याच भाशेन वाट दीस गिडियन फर्नांडीस सेरिना आल्मेदा एंड क्रोवेन फर्नांडीस त्याच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया ओयताले सनी फर्नांडीस फेलिसिडाड फर्नांडीस रोसारियो लिमा नाजरेत लिमा लुइजा लिमा एंटनी फर्नांडीस फिलोमिना फर्नांडीस जुआ फर्नांडीस मारिया मिश्रा क्लिन एंड प्रियंका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं हे मिसान फावते बरी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सत पददा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता मनांत चिंतून तोंडां चारूंक वायट धरूंक आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत सोदान सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोद पददार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. Prathriya Kaklut sara deva remedian तुझे दुवेक पातकांचे सोद बांदपासांतली सुटय ह्या संवसारान जेजू सारकी जावंक तुवें तिका फाव केलें तर आतां सगळ्या तुज्या भाग्यवंता बरोबर पुनर्जिवनपणाच्या वैभवांतूय जेजू सारकी तिका कर आमच्याच सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक बसात जोशुएच्या पुस्तका वेलें वाचप जोशुएन सोगले पोरचेक म्हणलें आतां तुमी देवाचें बेन दवरात आनी सुपूर्णायेन आनी विस्वाशीपणान ताची सेवा करात नदीचे पुलतोडी आनी इजिप्तांत आसतना तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाक सोडून दियात आनी सर्वेस्पराची सेवा करात पूण सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची कोत्तोल्यात तें आयजूच विंचून काडात नदीचे पोलतोडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची वो तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या आमोरितांच्या देवाची पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा कोत्तले पोरजेन जबाब दिलो सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां
आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्यां मुखार व्हडलीं ओजापां केलीं आनी आमी चलताल्यो ते वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळ्ळी. त्या भायर सर्वेस्परान आमच्या दोळ्यां मुखार त्या सगळ्या लोकांक आनी ह्या देशांत जियेतलो तो अमोरीत लोकांक पयस धांवडायले. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा कोत्तल्यो कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोशुवेन पोरजेक म्हणलें, तुमच्या सर्वेस्पराची सेवा करूंक जावचें ना कित्याक तो पवित्र देव. तुमच्या अपराध आनी पातकां बक्षिचो ना तसलो प्रेम आशेचो देव तो. पोरक्यांच्या देवाची सेवा करूंक तुमी सर्वेस्पराक सोडशात जाल्यार तुमकां इतलें बोलेपण दाखयल्या उपरांत तो तुमचेर नोश्ट धाडटलो आनी तुमचो नाश कोत्तलो. पोरजेन जोशुवेक जाप दिली, ना, आमी सर्वेस्पराची सेवा कोत्तल्यो. तेन्ना जोशुवेन पोरजेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी ताका विचून काडला म्हूण तुमीच गोवाय. तांणी जबाब दिलो, ओय, आमीच गोवाय. तशें जाल्यार तुमचे मोदें आसात त्या पोरक्या देवाक पाठ करात आनी तुमचीं काळजां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दियात. पोरजेन जोशुवेक जबाब दिलो, सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करूंक आमी विचून काडला आनी ताच्याच उतराक आमी पालो दितल्यो. त्या दिसा जोशुवेन पोरजे खातीर एक करार केलो आनी सिक्के गांवांत तांकां कायदे आनी नेम दिले. जोशुवेन ही उतरां देवाचे सुमतीच्या पुस्तकार बरयलीं. तेन्ना ताणें एक व्हड फातर घेतली आनी सर्वेस्पराच्या पवित्र जाग्यार सिंदूर रुखा खाल ती दवरली. आनी जोशुवेन सगळे पोरजेक म्हणलें, पळयात, ही फातर आमचेर आड गोवाय दितली कित्याक सर्वेस्परान उलयल्यात ती सगळीं उतरां तिणें आयकल्यांत. तुमच्या देवाक तुमी पाठ करशात जाल्यार ही फातर तुमचेर आड गोवाय दितली. उपरांत जोशुवेन पोरजेक धाडून दिली आनी जोण एकलो आपआपल्या गांवघरा पडटलो. हें सगोट जाल्या उपरांत जोशुवे नुनेचो पूत सर्वेस्पराचो सेवक मेलो. तेन्ना ताका 110 वर्सां आसलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजें दोन ग्रेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजे आदीं राखून दवरताय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां, हांव ताका दिनवासतां. रातचें पुर्यान म्हजें कालीज म्हाका शिंकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गाराक उबी रावया.
बापा स्वर्गार आनी प्रितुमींच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां कित्याक सुर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेबा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून सुपुर्ल्यांक भुरग्यांचेर आपलो हात धरून मागणी करचे खातीर लोकांक तांकां ताचे सरशी हाडली. शीस तांकां बोबाट करूंक लागले, पूण जेजून तांकां सांगलें, भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज असल्यांचेच. मागीर तांचेर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयसर भायर सरोन तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. जोशुवेन लांब वाटे उपरांत तो शेकी बासायलोल्या गांवांत पावलो आनी जाणटे पिरायेन सिनाय दोंगराचो कोरार तोरीन येवंक कोत्ता. देवाच्या बरोपणाचो आनी मोगाचो उगडास कसो आनी देवाचे विश्वासीपणाक परगटूंक जेजून मॉन्युमेंट केलो. वो मॉन्युमेंट उबारलो ते जावन आसा प्रतीक वो खुना इस्रायलाचे औरंबाचें जे एक ल्हानशी पोरजा जाका देवान विंचून काडली. त्या भायर इस्रायल पोरजा पातकी आनी देवाक अविश्वासली आसली, पूण देव काकली तवोन. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू सांगता की ल्हान भुरग्यांक देवाचो अनुभव दिन आसतना धरूंक जायना. तांचें उक्तेपण आनी पातयेवप देवाचेर आनी तांचें खालतीकाय आमकां सगल्यांक नव्या इस्रायलाक आपणावंकूच जाय. आमच्या बावतिस्मायन कोरिज्मा वरवीं आमकां समजिकायेन देवांत विंचून काडून आमंत्रण. तरी आसतना आमी देवाक उक्ती आसूंक आनी पातयेवपाक गरज आसा. ह्या मिसांत बलिदान आमी करपा मागता. आयज आमचे भयणीच्या रेमेदियानाच्या 3ऱ्या वर्साचे उगडास दीस. आमकां तिच्या मोगाचो आनी बरेपणाचो उगडास आनी तिच्या दुसऱ्यांच्या चिंतपाचोय उगडास मनान येतात. देवाक आमी आर्गां दिता तिच्या बऱ्या जिविताच्या देख. एक बरी दिव, एक बरी भयण, बरी बायल, बरी माय आनी एक बरी मनीस. आमी देवाक दिन वाजता तिच्या जिविताक. देवान तिचे पातकां भोगसून आनी आमी तिच्या पासत मागूं. बेटोने वेलार गायन गावया. C30 रुपये बंगार मागिनाय पेज 41. C30 पेज 41. Moga,
तुझ्या मोगात हांव येता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगात हांव येता म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सत्पदार्थ देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सदस्पोर मारून घेवन बापा दोयाळा, जेजून कुर्सार केल्ल्या बलिदाना वरवीं सगळ्या संवसाराचे अपराध तुवें काडून उडयले. तेंच बलिदान आतां आमी तुका समर्पिता आनी तें रेमेदियान तुजे दुवेक उपकारण म्हूण मागता आमच्याच सोमया जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदरारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काल्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जीव या भावार्थान ताचें पुनर्जीवणपण परगडटा, तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवण येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरीन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाचें जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्याच सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरून सोंसून वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्ज, नव्या आनी सासणीक कराचें रगत. पातकांचे बोक्सरे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगडुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरे आमचो गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेळ्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्तागोडे मेल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माया सांगती बागयोन दोन दुतांक आनी सोर काली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सत पदवेदार बापा सोन वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सोडणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सत पातकांतली सुटय आनी सोर आकारांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटा ती शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्या तुमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुमी येवचे म्हाका भावना म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया. D42 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. पेज 71. D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान
प्रार्थुया. सर्वेस्परा रेमेदियान तुजे दुयेक ह्या संवसारांतली जियेतना जेजूचो जीव सांदो तुवें केली आनी ताच्या मासा रोगतान पोसली. देखून तुका आमी दिन वाचता आनी तिका आतां तुज्या भक्तां बरोबर ताचे मोहिमेवन दयाळपणान वांटो दी म्हूण तुजे लागीं विश्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. आनी सत पददार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार शेवटा कायन गावया T42 रुजारी साहेबिनी पेज 222. T42 पेज 222.